आम आदमी पक्षान गेल्या 7-8 म्हयन्यान नवे नवे लोकांक संपर्क साधपाक तशेंच लोकां पर्यंत पावपा खातीर गो अगेन्स्ट कोरोना तशेंच वीज आंदोलन सुरू केल्लें. आमकां लोकांचो एकदम बरो पैकी प्रतिसाद आयलो. लोकांची जाणीव आसा की आम आदमी पक्ष हे एक ऑल्टरनेटिव्ह जावन आसा BJP आनी काँग्रेसा पेक्षा बरें आसा म्हणून. आतां दिसून आयलें की आमचें संघटन जे खंय ना खंय आमी मातशे फाटीं पडटाले. वीज आंदोलन तशेंच आमचे गो अगेन्स्ट कोरोना म्हणा किंवा बारीक बारीक आमी मुद्दे घेतले लोकांचे, हातून आमच्या संघटना बांदपाक बरो भर पडला. म्हाका खोस जाता सांगपाक की आमी प्रत्येक असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन, प्रत्येक विलेजीन, तशें प्रत्येक पंचायतीन आनी बूथ लेवलचेर आमी आमची संघटना उबी केल्ली आसा. प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक पंचायतीन आमचे बूथ मेंबर आसा, बूथ प्रेसिडेंट अपॉयंट केल्ले आसा, बूथ वायस प्रेसिडेंट अपॉयंट केल्ले आसा. आतां अशें दिसून येता, कालूच पळयलें जाल्यार 3 टायम पंच मेंबर निवडून आयिल्लो बाब मिलाग्रीस हो आमच्या पार्टीन जॉयन जाला. तशेंच फाटीं काँग्रेसचे महिला अध्यक्ष बाय प्रमिला कुतिनो ती आमच्या संघटना पार्टीक जॉयन जाल्ली आसा. आनी डेली आमकां फोन येता, संपर्क आमचे सांगूंक सोदता. विविध लोक फ्रॉम डिफरंट सेक्शन्स ऑफ सोसायटी आमच्या पार्टीक जॉयन जावन पळयता. हे थोड्या कालावधीन 7-8 म्हयन्याच्या कालावधीन तुमकां सांगलां अशें आमी संघटना उबी केल्ली आसा. हांव तुमकां आनी तुमच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक म्हाका खोस भोगता की आमचे सिनियर पार्टी लिडर तशेंच दिल्लीचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी हे फाल्यां गोंयांत येतले. आमचे पार्टीचे संघटन जे उबे केल्ले आसा, जे आमचे व्हॉलंटियर मेंबर आसा, तांकां मार्गदर्शन करपाक, तांकां संबोधन करपाक फाल्यां मनीष सिसोदिया गोंयांत येता. आतां सद्याक कोविडचे बंधन आसल्या कारणान व्हडली आमकां सभा अशी घेवपाक येना. आमी ते नियम पाळटा. बाकीचे पक्ष कशे शो ऑफ स्ट्रेंथ म्हणून करता, तातूंत आमकां वचपाची इच्छा ना अजिबात. आमी पणजी कन्वेन्शन सेंटर हांगा जे आमचे बूथ प्रेसिडेंट निवडून आयिल्ले आसा तांकां आपयल्ले आसा. सो सगळे कोविडची काळजी घेवन आमी ही मिटींग पणजी कन्वेन्शन सेंटर हांगा करतले फाल्यां. त्याच बरोबर आमचे प्रत्येक विलेजीन, असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच डिस्ट्रिक्टान जे आमचे मेंबर व्हॉलंटियर पावचे ना कोविडा लागून ह्या सभेक पणजी, तांकां आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्स मार्फत ही सभा आमी लायव्ह टेलिकास्ट करतले. मनीष सिसोदिया तुमकां खबर आसतलें, नामनेचें काम केलें एड्युकेशन क्षेत्रांत दिल्ली. फाल्यां मुद्दामून येवन ते आमचे पार्टीचे मेंबर, व्हॉलंटियर तांकां मार्गदर्शन करतले. म्हाका खात्री आसा आमचे मेंबर तशें समस्त गोंयकार हाजी वाट पळयता आनी तांकां बरें हांगा आमी स्वागत करता. फाल्यां ते परवां सोमारा सांजेवेळा वतले. सो फाल्यां 3 वरांचेर आमची पणजी कन्वेन्शन सेंटराक ही सभा आसतली. आतां दुसरें म्हणल्यार मुद्दम म्हाका सगळ्या गोंयकारांचे आभार मानपाक जाय, कित्याक आतां सगळे कडेन दिसून येता की आम आदमी पक्षाक ताणें स्विकारिल्लें आसा. ताणें ठरयिल्लें आसा की येता त्या विधानसभा निवडणुकीक आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवन तरी पळोवया म्हणून. एक चान्स दिवन पळोवया कशें काम करता ते. दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल जो मॉडेल स्थापन जाल्लो आसा ताचो सगळे कडेन उल्लेख जाल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी लोकां कडेन मेळटा, संपर्क सादता, अशें दिवन दिसता, अशें समजून सुद्दां येता की तांकां आम आदमी पक्षाक आतां एक चान्स दिवपाची गरज आसा आनी ते खात्रीन आमकां दितले ही आमची आशा बाळगता. मिटींग आमची मेनली सगळ्या मेंबर्सांक आमकां एड्रेस करपाक आमची संघटना सगळी उबी केल्ली आसा. आतां कोविडा लागून आमी फक्त 100 पर्यंत रिस्ट्रिक्ट करता एज पर गव्हर्मेंट SOP जी आसा. सो जरी सभेची कॅपॅसिटी व्हडली आसली मिटींग हॉलाची त्या, पण एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स आमी 100 पर्यंत रिस्ट्रिक्ट करता. आनी बाकी सगळे आमचे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायतीन आमी सगळे आमचे मेंबर जे आसा आमी हॉल प्रत्येकाचेर एसेंबल करतले आनी तांकां आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्स लायव्ह टेलिकास्ट करतले आमच्या मेंबरां खातीर, व्हॉलंटियर्स मेंबर्स आनी वेल विशर्स.
आतां संघटना आमचे प्रत्येक पंचायतीन आमचे 10 ते 15 अशे उबे केल्ले आसा बूथ मेंबर आनी वेरी जाता. प्रत्येक बूथ मेंबर आमी अपॉयंट केल्ले आसा. बूथ प्रेसिडेंट केल्या, वायस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी अशे अपॉयंट केल्ले आसा प्रत्येक बुथाचेर.